आज आम्ही पायकी देवाच्या थळाक आसा, पवित्र थळाक आसा आणि पायकी देवाच्या आशिर्वादान आज आम्ही काँग्रेस पक्षाच्या तिकेटीचेर पक्षाक वाडीव करपा खातीर आज काँग्रेस पक्षाच्या तिकेटीचेर आज सबंद आम्ही सांगेकार हे सांगे काँग्रेस तिकेटीच्या हातूंतल्यान लढपाचो विचार केल्ले कडेन आसा. पयले सुवातेर तुमकां सगळ्यांक हांव माफी मागता, कारण आम्ही आज हांगा टायम सगळो दवरलेलो तो 3 वरांचेर दवरलेलो आणि आज काँग्रेसच्या आमचे जे कॅन्डिडेट आशिल्ले जे आमचे 36 जे कॅन्डिडेट सिलेक्ट केल्ले कडेन आसात तेंची आज पणजी मिटींग आशिल्ली आणि ती मिटींग मातशी थोडी वाडीव जाली आणि ती मिटींग जाल्या नंतर आम्ही सगळ्यांनी ठरयलें की कितें आसा की गेल्ले फाटी जेन्ना लोकांनी काँग्रेस गेल्ले 2017 लोकांनी काँग्रेस पक्षाक एक मॅन्डेट दिल्ली, पूण खंय तरी तेजे नंतर डिफेक्शन जालें आणि खुबशे आमदार तातूंतल्यान फुटून दुसरी पार्टी गेले. आज पयलीं आमकां खंय तरी गरज आसा, कारण जितले पळय आमचे आमदार निवडून येतले हितूंक निसंदेह मातसूय बी येना की आमी 22+ येतले, हितूंक कांय येना. आमचे सरकार पूण आमचेच जातले काँग्रेस पक्षाचे, हितूंक कसलोय तातूंत भितर दुबाव ना. पूण तरी सुद्दां आमी सगळ्यांनी जे निवडून येतले तेंच्यान सगळ्यांनी एक मतार रावपा जाय. हेजे खातीर आज आमी एक विचार केलो पणजे, आनी आमची जी महालक्ष्मी आसा त्या महालक्ष्मी कडेन तशेंच बांबोळीचो आमचो पवित्र खुरीस आसा जो क्रॉस आसा हेंच्या दोनीच्या पांयथळाक आज वचोन जितले कॅन्डिडेट आशिल्ले तेंच्यानी आज वचनबद्ध जाल्ले कडेन आसा, प्रत्येकान वचन घेतले कडेन आसा की निवडून आयले नंतर ह्या पार्टीक आमी खंयच्याय परिस्थितीक फुडली 5 वर्सांक सोडची ना, हो एक आमी आज वचन घेतले कडेन आसा. कारण इतलेंच की जे फाटीं कितें घडलें आसा तो फाटीं कांय चुकी घडटा ते मनशाक फुडें खंय तरी दाखोवन दिता. आज काँग्रेस पक्षाक खंय एक बळकटी मेळ्ळे कडेन आसा, ज्या पद्दतीन आमी फुडें वचपाचो प्रयत्न केले कडेन आसा ताका लागून मात पावपाक म्हाका वेळ जालो. सगळे म्हाजे कार्यकर्त्यां कडेन पंच सरपंच कावन्सिलर जितले सगळे आमच्या दिसता सगळ्यां कडेन हांव माफी मागता. पूण तरी सुद्दां वेळ जालो, पूण आमी हें जालें ना तरी फुडें वता सांगूंक सोदता की आयज खऱ्या अर्थान सांग्याक तुमकां दिश्टी पडले कडेन आसा की खुबश्या लोकांनी आपापल्या प्रचारांक चालू केलो, पूण काँग्रेस पक्षाक 25 वर्सांनी आमी सांग्या भितर काँग्रेस पक्षाचो आमदार आमचे सगळे सांगेकार दितले, हितून म्हाका मातूय दुबाव ना. कारण अशें आसा की गेल्ले 5 वर्सांक जेन्ना एक इंडिपेंडंट हांव बी पयलीं काँग्रेस पक्षाचो एक कार्यकर्तो, पूण काही कारणास्तव काँग्रेस पक्षान 2 फाटी डिनाय जाल्या नंतर आमी